अधिवेशन सोंपल्या नंतर नाल्लाचेर कितें विचार करपाक जाय आमी बसतले ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन म्हणजे सीएमा कडेन बी बसोन आनी मिनिस्टरा कडेन बसोन म्हणजे चर्चा करतले. समजा आमच्या गोंयांत तितलो नाल्ल जर ना जाल्यार भायरसून बीन आयात करपाक मेळटा बरे किफायती रेटीन आनी ते आमच्या गोंयांत विकपाक मेळटा जाल्यार आमी तेजेर विचार करतले. जातले कितें तरी पूण आनी तुमी मार्केट रेटा परस हरशी एक्चुअली जे लोकांक दितात प्रायस विकते घेता तुमी सो तेजेरूय कितें चेंजीस सध्या आमच्या गोंयांत नाल्लूच ना न्हू हे विशय तसो जाल्लो आसा. उत्पादन आसलें जाल्यार आमच्यानी कितें रेटीन गोंयांत हाडलें आनी इवन आमच्या गोंयकार फार्मरांसून हायर रेटीन घेवन आमी लोकांक लोवर रेटीन विकता. सध्या नाल्लूच मेळना. कित्याक शॉर्टेज जालें आतां उत्पादन कमी जालां हेजी कारणां खूब आसा. फर्टिलिटी लोक चेक करिना, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन चड जाल्लें आसा. अशें कारण आसल्या नंतर कितें जाता लोक पिकोवपाकूय हें करता वचना. फाटल्या दिसांनी खूब अशें केसी खेती बी हाताळली म्हणून सो ते चालूच आसा न्हू. तेजेर पूण सरकारान अशें कांय स्टेप अशें घेवना अशें फार्मरांचे कित्याक जनावरांक कशें म्हणून प्रिवेंट करतले हे सरकाराकूय एक प्रश्न पडटा सरकारा कडेन. तेन्ना जो प्रत्यक्ष कोण फार्मर आहा न्हू तेणी कितें तरी मेजर्स वापरून तांकां प्रिवेंट करपाक जाय. ना तशेंच आहा प्रोटेक्टीव मेजर्स खूब आसता न्हू. ते जाळी घालूं येता नाल्यार विजिलन्स दवरूं येता उडोवन घालता अशें गोश्टी आसता. हे जर प्रिवेंट केलें जाल्यार ते कंटिन्युअस जर विजिलन्स दवरून एक 15 दीस तांकां जर धाडून घातले जाल्यार ते परत येवपाचेय बी करिना थंयसर अशें बी आसता. आनी सरकार कितले जरी विजिलन्स दवरले तरी आमी पळयता की पीओपीच्यो ज्यो मुर्त्यो आसा त्यो गोंयांत पावता कशें तरी. तुमी स्वता एक मुर्ती कलाकार आनी आमी पळयता की आतां ते कलाकारूय कमी जायत चल्ल्या कारण अशा तरेच्यो ज्यो पीओपी मुर्त्यो आसा त्यो लोकांक थोडे सवाय भितर मातश्यो मेळटा त्यो कम्पेर टू हे आनी मातश्यो तांकां उखलपाकूय लायट आसता. पूण साडू मातयेच्या नांवार पीओपीच्यो मुर्त्यो आजुनूय गोंयांत विकतात. ह्या गजाली कडेन कशें पळयता तुमी? आतां सवाय आनी म्हारग तुवें जो प्रश्न विचारलो पळय पीओपीच्यो मुर्त्यो चड म्हारग आसता. मातये पेक्षा त्यो चड म्हारग आसता. पण लोकांक कितें जालां आतां सुविस्कर दिसता की ते लायटर इन वेट आसता म्हणून ते लोक चड घेता. आनी फिनिशींग मातशें तेच्या पेक्षा एक 10% मातशें बरें आसता म्हणून ते पसंत करता. पूण एक्चुअली शास्त्रोक्त पद्दतीन जर पळयलें जाल्यार आमी जर हिंदू धर्मान आमी गणेश चतुर्थीक जी पुजा करता गणपतीची ती मातयेचीच गणपतीची पुजा करपाक जाय अशें शास्त्रोक्त आसा. आनी ती पुजा जाल्यार ती पावन जायना. राष्ट्राच्या मुर्तेची जर पुजा केली जाल्यार ती पावन जायना असो सिद्धांत आसा. आनी हो जर सिद्धांत जर मानलो आनी प्रत्येकाच्या इच्छेनुसार आनी प्रत्येकाच्या कॅपेसिटीनुसार समजा जर पुजा करपाची जी मुर्ती जर तेणी हाडली जाल्यार तेजी सुद्दां भक्तीभावान पुजा करूं येता. मोठीच जावंक जाय अशें कांय ना. आनी गोंयांत अशे मूर्ती कलाकार खूब अजून आसा. अशें तुमी म्हणटात अलिप्त जाता म्हणून कला अलिप्त जायना. कलाकार थोडेशे डिस्करेज जाता कित्याक ह्या गोश्टी पासून तांकां त्रास जायत येता. पीओपीचे सेल जे आसता आतां आनी मातयेचे मुर्ती केल्लेले उरता म्हणून हो जो त्रास जाता त्यामुळे थोडेशे डिस्करेज जाता. पण कोणीच आमचे मूर्ती कलाकारांनी आपलो धंदो बंद करूंक ना. आपली कला बंद करूंक ना. ती चालू आहा पारंपारीक. पण लोकांचो विचार लोकांनी करपाक जाय की आमी आपूण जे आपली जी भावना आसा ती त्या दृश्टिकोनान विचार करूंक जाय. आनी ती मुर्ती मातयेची जर हाडली जाल्यार तिका आमच्या कलाकारांक ताचो वाव मेळटा आनी ताका प्रोत्साहीत दवरपाक ताका आनीक वाव मेळटा. तुम्ही जेन्ना मुर्त्यो करता सो तुमच्यो आतां मुर्त्यो वाडल्यात काय कमी जाल्यात? आमच्यो दर वर्सा मुर्त्यो वाडत आसा. आमचे आतां एकंदरीत 600-650 मुर्त्यो आमकां दर वर्षी करच्यो पडटात. आमच्या मया गांवांतल्या सादारण परिसरांतल्या भागांत आमच्यो 300-350 मुर्त्यो थंयसर वयता आनी बाकीचे आमच्यो म्हापशां आसता. पण दर वर्षी आमच्यो एक 10-15 अशे मुर्त्यो वाडत आसता. हय ती दर्शनीय जी मुर्ती आसता ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसचीच आसता आनी तेंची पुजेक लागून हाडटा ते तेंचे हेजी हाडटा मातयेची. पण आतां या गणेश मंडळांनी विचार करपाक जाय. अशें न्हू की व्हडली मुर्ती मातयेची जावंक शकना अशें न्हू. आमी 7 फुटां पर्यंत गणेश मुर्ती मातयेची करून दिवंक शकता आनी लायटर इन वेटूय करूं शकता. तेजी टेक्नॉलॉजी थोडीशी वापरून करूं शकता. पण मुर्तीकारांनी तशें
संबंधीत आपले हे दिले टेक्निकल इन्फॉर्मेशन समजा मंडळांक दिले जाल्यार ते तेंच्यांनी एक्सेप्ट करपाक हो विशय त्यांचा आवडी निवडीचो आसा. विसर्जन करताना आणि पोल्युशन जाता. प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे ते वॉटर पोल्युटनच न्हू सगळें. म्हणटकूच मातयेचे जर तेंच्यांनी जर पसंत केली जाल्यार सगळ्या मंडळांक एक ताजो एक देख वयतली शिकवण वयतली. आमी आवाहन करता मंडळांक की आमी तुमकां 7 फुटाच्यो 8 फुटाच्यो मुर्त्यो सुद्दां लायटर इन वेट तयार करून दिवंक शकता. कंपॅरेटिव्हली जावचें ना म्हणजे प्लास्टराच्या कंपॅरिजनान तितके लायट जावचें ना पण व्हेरी इझी टू हँडल अशा तरेच्यो मुर्त्यो आमी करून दिवंक शकता जितल्यो 8 फुटां पर्यंत. थँक्यू सर.